असं आमचं हो भाव वाटतो तिथं वाटतं हो भाव धावतो ना बरोबर ते पोलीस धड नका वैऱ्या वैऱ्या लाईव्ह चालू पडलं हा बाप्पा सीएमाक मेळ्या तुम्ही किती आले आयज आमचे झेडपीचे मेंबर आणि यूथ प्रेसिडेंट अलॉंग विथ योगेश आज बऱ्याची गजाल कितें तरी सीएमा कडेन आमकां अपॉइंटमेंट घेतलेलो ज्वलंत उदाहरण हें खतखत्याचो हे आमचो विशय आसलो तो गोवा मायल्स आमकां सारकीच पिडापीड लागलेली आहा ताका लागून आमचें डिस्कशन जालें डिस्कशनार आमची बाजू आहा ती आमी मांडलेली आहा पयलींच ही नांदली जाल्ली आहा आयज आनी नांदेक बरो रिस्पॉन्स दिल्लो तितून सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मायकल लोबो मागीर आमचो सीएम सदानंद तानवडे अलॉंग विथ आमचे सगळे पदाधिकारी जे युनियनाचे सगळे पदाधिकारी थोडेशे येयल्ले खूब जाण पण मोजके एक 14-15-12-13 जाण आमी गेल्ले आनी तेजे कडेन आमची गाराणी मांडून घेतली तेंच्यांनी बरे भशेन आयकल्या आनी तेंच्यांनी पॉझिटीव हें दिलां बाबा कितें तरी करतले पूण पॉझिटीव दिल्या उपरांत आमकां आतां कितें साकर खावपाची आमकां संवय जाल्यात आनी एकदां आमी खडी साकर खावन पळयता तेंचेर एक विश्वास दवरता सेकंड मिटींग तेणी रोखडीच दिता म्हणून सांगल्या ते एक आमकां तेंच्यांनी 60-70% रिजल्ट दिता म्हणून सांगला कित्याक आतां हें सगळें मिडिया वजरी आमकां सगळें तें हें करूंक मेळना पूण एक बरे तरेचो आमकां एक रिस्पॉन्स दिल्लो आहा इतलेंच सांगता सेकंड मिटींग कितें जालें सर तेणी सांगलें की सगळ्यांक मिटर घालतले हितून तुमचो सॉल्व जातलो प्रॉब्लेम तो मागीर आमचो एकूच हें आसलो बरो स्टँडर्ड म्हणजे आमचे हेजेर गोवा मायल्साचेरूच आयज उदराप तेणी काडलेलो विशय काडलेलो तेणी विशय आमी हें मिसळ करूंक दिवंक ना आमी एकाच विशयाचेर आयज उलयल्या ती गोवा मायल्साचेर बाप्पा लास्ट टाइम भी तुमका सेम एश्युरन्स दिला लास्ट टाइम भी तेच सांगला की हा वी आर व्हेरी हॅपी आणि आम्ही खडी साकर गेल्ली आमची डायबिटी वाडल्या म्हाजो आयज टेम्परेचर वाडलेलो 48 जाल्लो म्हाका तेंच्यांनी भायर धरलो तरी पूण मागीर आतां कितें जालें मागीर देंवलो परत हें जालें ताका लागून सांगता आतां कितें चड क्वेश्चनींग करून तेजेर मरे ती रेबीज आनी खेबीज जावंक नाका ताका लागून हांव सांगता कितें आतां तेंच्यांनी आमकां फ्रुटफूल कितें तरी दिता म्हटलं आनी एक आमी तेजेर विश्वास दवरता कळ्ळें तुका आतांच तर आमी तेंच्या वयतले मागीर कितें जावपाचें आहा तें नातें जातलें ताका लागून हांव सांगता तेंच्यांनी बरें रिस्पॉन्स दिल्लो तेच्या फुडली कितें आहा तें आमी तुमकां फुडें सांगता कितें ओपन जाता जें कितें आहा सॅटिस्फायड आमकां तांकां तेंच्यांनी कितें तें सांगलां तें आमी डिस्कस करून मागीर दुसरे फावटी मागीर आमकां तुमकां प्रेस घेवंक जाय घेता आमी बाबा गोवा मायल्स कितें इश्यू मेन तुमकां कितें जाय गोवा मायल्स कितें स्क्रॅप जावपाक जाय ती स्क्रॅपूच सांगला न्हू स्क्रॅप सांगला पूण ताका कितें आहा डायरेक्टली स्क्रॅप अशें म्हणूंक शकना न्हू ताका लागून आमची तेजी आतां तेजेर स्टडी चल्लेली आहा हे स्टडीन आमी आतां आमची एग्जाम आसतली तेन्ना कितलो तर आमी शिवर पूण ह्या एका आमी आतां प्रिपरेशन चालू केलां म्हणजे नांदी सुरवात आहा ह्या नांदेचेर आमी फुडें आतां आमच्या भितर आमी डिस्कस करता आनी तेच्या नंतर फुडली मिटींग रोखडीच तेणी लायता म्हणून सांगलें पण तुमकां मिटराक कितें आहा तुमी
तरी मिटराचो धाडला मिटराच्या फुडें सांगता म्हणून सांगता गोवा मालसाचेर तुम्ही गोवा आता माणसाचेर गोवा कितें मालसाचेर सांगूंक तुम्ही जाय उलयता न्हू कितें सांगूंक जाय तेचे कडल्यान कितें इन्शुरन्स घेवंक जावो ते ऑन द स्पॉट ते सांगूंक शकना तेका प्रोसिजर आहा ते प्रोसिजर सगळें उलोवंक जावचें न्हू, ना सध्या आता गोवा मायल्स आसा पळय पर्रीकर सीएम असलो तेन्ना गोवा मायल लॉन्च जाला सो आयज पर्यंत तुमकां काय प्रॉब्लेम नासले आयजूच प्रॉब्लेम जाले आयज तुम्ही मेळोंक येयला ते तुम्ही जो क्वेश्चन केलो न्हू बरो केलो पर्रीकर सरकारान गोवा मायल्स जी सिस्टम आसली ती लॉन्च केली GTDC अंडर ओके आयज हांव तुका क्वेश्चन करता तूं हे गोवा मायल्स जो आहा न्हू आयज आमी 10,000 टॅक्सी धरतात 30,000 धरिनात रजिस्टर टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट 30,000 आहा आमी 10,000 धरतात त्या गोवा मायल्साक 30,000सून 10,000सून कितले जॉईन जाले ते तुमीच हे करा मातशें प्लीज आणि नेक्स्ट टायम तूं म्हाका क्वेश्चन कर बाबा हेतून 3,000 जाले कित्याक 3,000 जाले सरकारान पॉलिसी जर बरी केल्ली न्हू गोवा मायल्साची जाल्यार 3,000 कित्याक जाले सगळे जाण घातले आसले मरे सरकारान हे चिंतूंक जाय न्हू सो पॉलिसी सरकारान बरी करूंक ना गोवा मायल्साची बरीच जाल्यार करूंक तुम्ही ना म्हणून तेन्नाच आमी कित्याक भायर सरोंक ना रस्त्यार अरे गोवा माणसान सरकार हाडून ना अंडर द टेबल येयल्या ते थोडे तितून आहा सरकारान हाडूंक ना म्हणटा ते पूण ती तर बरी आसली गोंयकारांक लागून नासली जाल्यार आमी जॉईन जातले आसले मरे ती बरी ना म्हणून आमी आतां जॉईन जावंक ना सांगना न्हू ती तांकां इतरा मरे आतां तुमी क्वेश्चन नाही बाप्पा फाल्यां सपोज गोवा मायल स्क्रॅप जायना तो फुडें कितें तुमी ते सगळे मरे सगळे मिटिंगेक आमकां सगळे फायनलायज कितें तें कळटलें बाबा गोवा मायल स्क्रॅप जातली काय गोवा मायल सगळ्यांक उरतली मिटर घालचो पडटलो काय मिटर घालचो पडचो ना फुडल्या मिटिंगान आमी स्टेटमेंट दिना डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तुमकां स्टेटमेंट दिवन सांगतलो आता आमकां बरो रिस्पॉन्स दिला तेंच्यांनी कितें म्हणलें आमचो ओपोज एपाचेर आहा मरे आमचो एप कितें फुडें काडपाचो कितें आहा न्हू तें फुडें कळटलें सेकंड मिटिंगेक हे फायनलायज जातलें आनी आमी तुमकां आमी सांगता बाप्पा सांगतलो हांव सांगतलो अख्खे टॅक्सीकार सांगतले बाबा आमी फुडें कितें स्टेप घेतले केन्ना जाल्ल्या मिटींग केन्ना जाल्ली मिटींग सांगताले ते पण तुमकां तुमचो ऍप करपाक अशें ऑपोजीट तशें अरे आमी हे बेजेकूच ओपन आयज कितें आहा मरे आमचे कितें कितें इश्यू आहा पळय आमी डिपार्टमेंटा फुडल्यान मांडला आतां प्रॉब्लम कितें जाला आयज ही मिटींग फायनल मिटींग न्हू ही आयज अर्दुवटी मिटींग जाल्ली आसा आनी ह्या अर्दुवटी मिटींगेक आमकां खंय तरी दिसता पयलीं दिसता तशें दिसता जे तूं विशय आहा तुमी काडटा न्हू ह्या फुडल्या मिटींगेक सारकें क्लियर सांगता आमचो फुडलो एक्शन प्लॅन कितें आसतलो आमचो मिटराचो स्टँड कितें आमचो एपाचेर कितें स्टँड सद्याक आमचो एपाचेर स्टँड आहा विरोध आमी सरकाराक सांगला फुडें कितें जातलें तुमकां फुडल्या मिटींगेक आयज मिटींग आख्खी जावंक ना हाफ डन मिटींग आसा थंय तरी रिस्पॉन्स बरो येयल्लो आसा सो फुडें कितें आसा फुडल्या मिटींगेक जायना फुडें तुमकां आमी सांगता कितें जातलें ओके थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू सगळ्या मिडियाक